चौथी पयली बोड्डेच्यान गोठणेश्वर वचपी रस्तो येरादारीक उक्तो करचो अशी मागणी बोड्डे सयत शारांतल्या हेर वाठारांतल्या गणेश भक्तांनी केल्या। ह्या रस्त्या वयल्यान 2000 परस चड गणपती विसर्जनाक व्हरतात। राष्ट्रीय महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपासा महामार्गाचेर बोड्ड्या वाठारांत ओव्हरब्रिजाचे काम चलता। ताका लागून बोड्डे गोठणेश्वर रस्तो फाटल्या 6 म्हयन्यांच्यान बंद आसा। ह्या रस्त्या वयल्यान दिवचल पालिकेंतल्या 8 वॉर्डांतले गणपती विसर्जनाक व्हरतात। हांव समीर वांयगणकर, वॉर्ड नंबर 6 रहिवासी। आमच्या वॉर्डात आयज नॅशनल हायवेचेर जोरात काम चालू आसा, बऱ्यापैकी काम चालू आसा आणि मोठ्या प्रमाणात हांव तांच्या सगळ्यांच्या अधिकाऱ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की युद्धपातळीचेर काम चालू आसा आणि पावसूय भरपूर जोरात चालू आहा। म्हणून एक आमची नागरिकांची कळकळीची विनंती आसा की आमच्या मध्ये एक प्रश्न संपर्कात निर्माण जाल्लो आसा। प्रश्न एक पडलेलो आसा की आतां लगेच चवथ लागीं पावलेली आसा आणि चवथ 2 म्हयन्याचेर आसा आणि तो रस्तो पूर्ण जातलो काय ना, तो ब्रिज आसा तो पूर्ण जातलो काय असो लोकांक एक भंय पडलेलो आसा। सो हांव अधिकाऱ्यां कडेन मागता की बेग्यांतले बेगीन तांच्यानी तो रस्तो पूर्ण करचो, जेणे करून तो पूल फक्त 2 म्हयने चवथीक उरलेले आसा आणि त्या पुला वयल्यान गाडयो आमचे जे बारीक गणपती आसा 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर्स म्हण चलात लोक वयता फुटपाथा वयल्यान ते 8 वॉर्डाचे लोक जे आसा रहिवासी ते थंय गोठणेश्वर आहा थंय ते बुडेले वयता, तांकां ते अडचण जावची न्हू। तेन्ना अधिकाऱ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन लक्ष घालचें आणि बेग्यांतले बेगीन तो पूल पूर्ण करचो।